नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। एनईपीचेर आधारित अभ्यासक्रम आनी प्रशिक्षणाक लागून गोंयांत एनईपी धोरण यशस्वी। पुराय देशांत एनईपी लागू करपाच्या बाबतींत गोंय राज्य सगळ्यांत फुडें, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। मांद्रे लोकांच्या साबार कागाळी उपरांत जमीन घोट्यांत घुस्पल्लो ॲडव्होकेट अमित सावंताक गोवा फॉरवर्ड पार्टीन केलो निलंबीत। हालींच ताणें गोवा फॉरवर्डांत केल्लो प्रवेश गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या दीपक कलांगुटकारान दिली म्हायती। मुरगांव रेल्वे अंडरपास प्रकल्पाच्या कामाक लागून रस्तो 5 दीस आसतलो बंद। 17 तारखेच्यान प्रकल्पाचें काम जातलें सुरू। येरादारी वळोवपाचो आराखडो करतले जाहीर, सांगता आमदार कृष्णा साळकर। मस्तिमाळ काणकोणांतले थळावे काडटात उदका खातीर वळवळे। 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार काणकोणच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या मुखार करतले आंदोलन, थळाव्यांची शिटकावणी। जॉब स्कॅम प्रकरणात पुजान मंत्र्याचें नांव घेतलां, पूण पयशांच्या वेव्हाराचो केलो ना उल्लेख। मात हेर 2 अधिकाऱ्यांक पयशे दिल्ल्याचो केला आरोप। स्टेटमेंटाचे तथ्य तपासूनच अधिकाऱ्यांक आपयतले चवकशेक एसपी राहुल गुप्ताची म्हायती। म्हापशा गलीने एका कॉन्ट्रॅक्टरान बांदिल्ली तात्पुरती शेड केली मातये भरवण। ह्या शेडीचो थळाव्या वेवसायिकांक जातालो बरो त्रास। आनी आतां खबरो विस्तारांत। एनईपी धोरण लागू करपाचो विशय आयलो तेन्ना इतकी धांवपळ कित्याक करतात म्हणून जायत्या जाणांनी प्रश्न उपराशिल्लो। एनईपी धोरण बेगीन लागू केला अशें जायत्या लोकांनी म्हणिल्ले, पूण आमी वेळ काडलो ना। एनईपीचेर आधारीत अभ्यासक्रम आनी प्रशिक्षणाक लागून गोंयांत एनईपी धोरण लागू करप यशस्वी जाला। हाचे खातीर केंद्रीय मंत्रालयान गोंयची तोखणाय केल्या। पुराय देशांत एनईपी धोरण लागू करपाच्या बाबतींत गोंय राज्य सगळ्यांत फुडें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। It is a successful completion of the 1 year. 1 year complete जावप आणि सक्सेसफुली 1 year completion करप हे खूप महत्वाचें आसा। एनईपी इम्प्लिमेंटेशनचो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना बऱ्याच जाणांक दिसलें की इतकी घाई कित्याक। आमी ताका म्हटलें की आमी जर आतां घाई करिना आसत जाल्यार आमकां बस मिस जातली। आनी ताकाच लागून फ्रॉम द डे 1 वी हॅव स्टार्टेड, म्हणजे वॉट एवर द म्हाका खूब जाण म्हणजे इन एसेंब्ली सेशन्स ऑल्सो एंड आउट ऑफ द एसेंब्ली सेशन्स की तुमी खूब घाई करता, तुमी चुकतले, हे खुबशे जाणांचें म्हणणें आशिल्लें। बट हीच टीम ज्यांच्यांनी एट अ ब्लॉक लेवलाचेर वचून म्हणजे एनईपी इम्प्लिमेंटेशनचो इम्पॉर्टन्स समजून सांगलो। एनईपी खातीर लागपी सिलेबस रेडी केलो, एनईपी खातीर लागपी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तयार केले आनी एनईपी खातीर लागपी ट्रेनिंग प्रॅक्टिकली ग्राउंड लेवलाचेर वचून दिली। ताज्याच खातीर आमकां इट इज अ पॉसिबल जालें। आनी म्हणून आज ऑल इंडिया लेवलाचेर एनईपी इम्प्लिमेंटेशनाच्या बाबतींत सगळ्यात जर कोण फुडें आसत जाल्यार ते गोंय स्टेट फुडें आसा। प्राउडली आमी सगळे जाण म्हणजे जेन्ना जेन्ना हांव पळयता की एट द नॅशनल लेवल 3-4 टायम्स हांवें पर्सनली मिटिंग्स जेन्ना which is chaired by our education minister Bab Dharmendra Pradhan and Jani chair करतात, they are always म्हणजे they have congratulated for the Goa state. It is successfully implementation of the NEP. No doubt तांच्यांनी आमचे NEP implementations अजूनही बी बाकीच्या स्टेटीक फॉलो करपाक लायले, हे आमच्या खातीर प्राऊड मोमेंट आसा। बीइंग अ स्मॉल स्टेट हे आमच्या खातीर पॉसिबल जालें अशें न्ही। स्मॉल स्टेट नॉर्थ इस्टानूय आसा, म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता की बारीक स्टेट तुमी इजिली करूं शकतले, बट ना। एनईपी म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार नॉर्थ इस्टांत आशिल्ल्यो ते बारीक स्टेटी आशिल्ल्यो, बट हो तसो टफ टास्क आशिल्लो। म्हणजे आमी म्हणटा तशें रुटीन 40 वर्सांचो एड्युकेशन क्षेत्रांतलो प्रवास हो क्रॅक करून भितर वचप। आनी आमी जाका म्हणटा की वेन इट इज एन गव्हर्मेंट एंड गव्हर्मेंट एडेड आनी अलॉंग वीथ द प्रायवेट इन्स्टिट्यूट हे इम्प्लिमेंट करप तशें सोंपें नाशिल्लें। पण हे करता आसतना हांवें बद्दल जें सांगलें, इट इज एन कमिटी हू हॅज सक्सेसफुली हेडेड बाय नॉट हेडेड बाय मी बट इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी एड्युकेशन। ऑल द इन्स्टिट्यूट हांकां बरोबर घेवन हाजे सिलेबस तयार केलें। म्हणजे ताजेरूय बी तांच्यांनी खूब जाणांनी टिकाय केली, हांव ना म्हणना, बट ताजेरूय एक स्टेप मात करून तांकां समजून सांगलें आनी कंप्लिटली इम्प्लिमेंट केलें फ्रॉम बेजीक प्री प्रायमरी लेवल टू दॅट हायर एड्युकेशन लेवल। हे बद्दल जेन्ना आमकां दिसतलें तेन्ना खऱ्या अर्थात आमी पळयता की गोंयांतले अनएम्प्लॉयमेंट जो आसा
होच कमी जातलो. अनएम्प्लॉयमेंट सामका दिसचो ना हांगासर. ताका लागून आमचें सरकार काम करता. जेन्ना हांव स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंगाचेर हांव जेन्ना परत परत उलयतालो की तुमी जर पळयशे आसत जाल्यार टुरिजम सेक्टर आनी हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर ह्या सेक्टरांतलो आत्ताचो जर इंडियांतलो रेट पळयत जाल्यार द हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर क्रिएट खंयसर जाले आसत आनी हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर गेन खंय जाले आसत जाल्यार ते गोंयांत जाले. हांव प्रावडली सांगता आनी दीस इज अ नॅशनल लेवल सर्वे हो दिसून आयला. पण हे कित्याक जालें तर आमी मायंडसेट बदलपाक शकले. मुरगांव रेल्वे अंडरपास प्रकल्पाच्या कामाक लागून रस्तो 5 दीस बंद आसतलो. 17 तारखेच्यान ह्या प्रकल्पाचें काम सुरू जातलें. खंय प्रकल्पाच्या कामा बरोबर रस्ते रुंदीकरण, सिवरेजीचें काम तशेंच हेर कामां करतले. येरादारी वळेंतले ताचो आराखडो मागीर जाहीर करतले अशें वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकारान म्हायती दिली. रेल्वे अंडरपास प्रकल्पाच्या कामाक लागून रस्तो बंद करपा विशीं मुरगांवच्या उपजिल्लोधिकारीच्या भगवंत करमळी हाणें वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचे अधिकारी तशेंच आमदार कृष्णा साळकारा सयत बसका घेतली. सतरा तारखेपासून आम्ही ते रेल्वे अंडरब्रिजाचें काम चालू आसा. ताजे बरोबर वायडनिंगाचें काम चालू आसा. सो 2 मोठी कामां थंय स्टार्ट जाता. ताज्या खातीर थंय 5 दीस तांकां रोड क्लोजर जाय आशिल्लो. तातूंत भितर खुबशे युटिलिटीज थंय आसा. सिवरेज आसा, लायटीचें हें आसा. फुडें आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करता जाल्यार ताचें प्रोविजन आमकां आतांच करपाक जाय. मागीर सिवरेजीचें शिफ्टिंग आसा. तांकां एक पंपींग स्टेशनाक आमी थंय एक प्रोविजन करपाक जाय आशिल्लें. सो अशें सगळ्या डिपार्टमेंट्सांक आपोवन आमी जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करपा आसा तांकांय आपयले, रेल्वेचे मनीस आशिल्ले. सो एक कॉर्डिनेटेड एफर्ट करपा खातीर आमी आज ती मिटींग आपयल्ली. तातूंत ट्राफिकूय आशिल्लो, डिवायसपी आशिल्लो. मेजर एकूच आमकां 5 दिसां खातीर टोटल रोड तांचो क्लोज करचो पडटलो. बाकीचे सगळे दीस जेन्ना म्हयनोभर काम चालू आसतलें तेन्ना सगळे ट्राफिकेक प्रॉब्लेम जावपा ना. ऑल्टरनेट आमी डायवर्जन सगळी केल्ली आसा. ताजो सविस्तर व्हिडिओ, ताजो नोटिफिकेशन सगळ्या पेपरांनी येतले. ताजो व्हिडिओ आमचो हें काडटलो ट्रॅफिक PI तांकां आमी सांगला जाल्यार लास्ट टायम जो सप्ताक काडिल्लो ट्रॅफिक डायवर्जनाचेर तसो एक तूं व्हिडिओ काड म्हणून, जाणे करून लोकां भितर डावट उरपाना खंयच्यान वचप खंयच्यान येवप. आनी हो एक 5 दिसां खातीर हें आसा त्रास, मायनर त्रास, व्हडलो त्रास न्ही. पूण तितले तातूंत पसून वेवस्थीत कशें ट्रॅफिक फ्लो जातलें, कॉर्डिनेटेड जातलें आनी हें करता करता कोणाकूच त्रास जावचो ना हें आमी पळयता. जेन्ना ब्रीज जातलो तेन्ना एप्रोच रोड बी सगळेच नवे जातले. तो रोड वायडन जातलो. There are 2 major work that will be shortly executed in Vasco. One is the extension of the road underbridge, and second is the road widening, that is from Mangur to Vasco. So the MLA wanted both these works to be executed in coordination with each other. So actually on Monday we had conducted a site inspection, and today we had also a meeting in my office. So various departments like electricity, PWD, then sewerage, drinking water, even the traffic PI, they were all present for this today's meeting. आमचो अंडरपास जो ब्रिज येता तेन्ना ते सगळे ऑफिसरांक हांगा आपली मिटींग घेतली. कित्याक थंयचें काम आमी 16-17 तारखेसून काम सुरू करता आनी खंय तरी लोकांक मातशें कन्विन्स जातलें म्हणल्यार थंयसर एक रस्तो आमी एक 5-10 दीस बंद दवरतले. दोनूय रस्ते जे हुडी वरेक येता तो टू बायडा टू हुडी आनी एक डायरेक्ट टू वर्नापुरी टू वास्को, ते 10 दिसां जरी बंद आसतलो. कित्याक दोगां ते ब्रिजाचे कामाचेर सुरू जातले आनी तेका इट विल टेक 4 to 5 days. म्हणून ते सगळे जे मटेरियल आसा ते दवरतले मदीं म्हणून तांकां ते वचोंक मेळपाना म्हणल्यार एकदम बरो आसतलो. पूण त्या खातीर आयज मिटींग आपयली की केन्ना सुरू करतले म्हणून आमी ऑलरेडी डिसायड केले हे 16 ना 17 काम सुरू जातलें. आतां खंयसून वास्को वचपाक जागो मेळटा बायडासून वचोंक मेळटा कोणाक, नाजाल्यार वर्नापुरी टू चिकाली मेळटा. तसो आमी तो रूट हे करतलो, सिग्नल्स दवरतले खंय खंयसून कशें वचपाक ते ट्रॅफिकाकूय आपयलो. फाटल्या 8 म्हयन्यां सावन मस्तीमळ काणकोणा उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. तळाव्यांनी नगरसेवका सयत वॉटर सप्लाय अधिकाऱ्यांक जाप विचारली. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटाव जावंक ना जाल्यार काणकोणच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयाच्या मुखार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या.
सांगा 7-8 म्हयने जाले पयल्याक उदक बरें येतालें आतां उदकूच येना आनी ह्या तर 4-7-8 दिसां उदकूच ना आमकां मातशें येयलें जाल्यार आमकां सकयल लोकां येयलें मेळ्ळ्यार वयर लोकां ना. कितले वेळ येता दिसांतल्यान? एकूच जाय येयलें तें सुद्दां बंद करतात. कितले वेळ अशें दिसांतल्यान? दिसांतल्यान कितले वेळ येता म्हणटा काय एक दिसा कितले टायमा अशें येता? कितले अर्द वर, 1 वर, 2 वर? 2 वर येयल्यार 1 वर 2 वर येता. तें बी सारकें आमकां भरपा मेळना. कितल्या येता? टायमींग असना तेंगेलो. 12 येता केन्ना 10 येता 9 येता अशें टायमींग ना. मग केन्नासून प्रॉब्लेम जालो आतां? 8 म्हयने जाले. 8 म्हयने जाले. पयलीं सारकें जालें? 24 वर उदक चालू उरतालें. 24 तास. कित्याक प्रॉब्लेम जाला? कित्याक तुमी ऑफिसांत गेल्ले न्ही थंय? कितें सांगलें कितें तुमकां? तेणी आतां ती फोटान झाला. फोटून झाला. पण आतां कितले 6 म्हयने जाले म्हणले तुमी? 8 म्हयने. 8 म्हयने तुमी कांयच करूं ना कितें? विचारलें बी ना तेंकां? मातशें सोडटाले मातशें आमच्या कमी न्ही तें वापरप मातशें कितें उरतालें तितलें पुरता आतां बंद दवरता आमी बापाली येवची ना उदक अशें आमी पयलीं बंद दवरता इल्लेशें तें आमी वापरतालीं. ते वयर पडटा आमकां सारकें उदक येना काल आमकां फक्त 2 बालदी उदक मेळटलें 2च बालद्यो? उदकूच येना आमकां सद्दां त्रास जाता वयर पडटा न्हू. कितले दीस प्रॉब्लेम हो? आमकां सेम तो असो आसलें आमी एक वाड्या वयली सेम ते वॉटर सप्लाय कोणाक सांगलें तुमी? आमी धीरज बाबाकूच सांगता उदक कितें टॅक्निकल कितें आन्सर दिता कोण? टॅक्निकल म्हणल्यार कितें आसा आतां हांव इलेक्ट जाल्यार आतां 4-4.5 वर्सां जालीं पूण 4.5 वर्सां भितर ह्या 8 म्हयन्यां पयलीं आमकां 24 तास उदक येतालें. ह्या लोकांक इतके दिसा उदकाची कंप्लेन नासली. उदक चालू आसतालें 24 तास. जेन्ना 7-8 म्हयन्यां पयलीं जेन्ना लोक सांगपाक लागले उदक येना येयल्या पसून प्रेशर ना जेन्ना हांवें ते हेय विचारलें पयलीं लेक्चर आसलो मागीर तो म्हणपाक मातशें आज ब्रेकडावन जाला मातशें एडजस्ट कर पंप मात मोडला रिपेरिंगा धाडला ओके म्हणून परत मागीर तो ट्रान्सफर जालो मागीर दुसरो येयलो तो येयलो म्हणपाक आपण पळयता तो येयल्यार कितलोसो तेंप जालो तेंचोच लायनमॅन सांगूंक लागले कोण येयलो तो आमी अजून वळखयत ना म्हणून ताका खबर ना प्लांट खंय आसा खंयचें पंपींग आनी खंय हें करता तें लिफ्ट करता. अशें वेळाचेर हांव एकदां डायरेक्ट हिंगा येयलो विजीट करपाक तेन्ना येयल्यार तेंगे टाकी पंप मोडला आसलो तेन्ना मागीर तेंकां रिपेर करपाक मेकानीक हाडले मडगांवच्यान मागीर हांव तेजे रातचे 8-8:30 म्हण आमगे वार्डांत ते 10-11 जाण मंजुनाथ तशें म्हण आमी रावले आनी तें हें करून शेवट मागीर चवथी पयली काय केन्ना तरी तें गेल्ल्या तें करून मागीर उदक सुट्टकीर मागीर आमी घरा गेला पूण कोणाच्याच कडच्यान आन्सर म्हणटा क्लियर मेळना हो तेजेर घालता तो हेजेर घालता पूण लोक हितून सफर जाता. आमगेले आतां त्या वाड्यावर लोक पळय आतां साईबाबा टेंपला कडेन आयटीआ कडेन त्या लोकां कडेन म्हणटा खंयचें सिंटेक्स भरपाचें प्रोविजन ना कित्याक ते ल्हान प्लॉट आनी ती नळ्याची घरां. दुसरी म्हणल्यार ते सकाळीं वयर कामाक गेल्ले लोक सांजची घरा कडेन थंय तें उदक न्हांवपा पडटा रांदपा पडटा सकाळ फुडें भुरग्यांक स्कुलाक धाडपा उरता कपडे मळपा उरता अशे वेळाचेर घरा कडेन येयल्यार नळ सोडीत जाल्यार एक थेंब सुद्दां उदक आसना आनी हो 8च म्हयन्याक कितें प्रॉब्लेम जाला हे परत डिपार्टमेंटान तेंगे येई सांगत येयल्लो आसा कोणूय सिरियसनेस ना हेजेर पूण आतां वार्डांत लोकांक सगळ्याक घेवन आमी येई जेन्ना घेवन ऑफिसांत मेळ्ळे तो एक ह्या प्लांटार येयलो आनी तेंचे भितर डिस्कशन जालां आनी तेंकां कितें म्हणटा सोल्युशन ह्या 2 दिसां भितर काडटा म्हणलां. थळाव्या वेवसायिकांच्या साबार कागाळी उपरांत म्हापशेच्या पालिकेन बऱ्याच काळा सावन थांबयल्ल्या बांदकाम सुवातेचेर मजुरां खातीर एका कॉन्ट्रॅक्टरान बांदिल्ली बेकायदेशीर तात्पुरती शेड मातये भरवण केली. ही रचणूक कितलीशींच वर्सां सावन त्याच जाग्यार आशिल्ली आनी लागसरच्या वेवसायिकांक आडमेळी निर्माण जाताली. त्या उपरांत पालिकेन म्हापशा पुलीस हांच्या वांगडा योग्य प्रक्रिये प्रमाण ही कारवाय केली. Illegally built, and this shed is also illegally built, but the municipality helped us in removing it, so we had complained. Okay. Then Manthan was very helpful for us to remove all of this, and yes, it has happened and now it's clear. Now the municipality is taking it all, so yeah. But what illegal? The structure? Yeah, the structure is legal and there are a couple of cases happening that are going on the property, so there's some, it's Comunidad land basically, so those cases are still happening. But this construction, this had to be done by municipality. This was illegal. Okay. So yeah, that is why. So there is some case, there are 2 or 3 cases going on. Okay. So, that construction was obstructing your shop. Obstructing the entire thing. There were people who were drinking, and there was a lot of kachra, garbage, which is now cleaned. Okay. It wasn't clean before. So now, also a lot of anti-social elements. People are doing drugs and all in the building. Okay. The people are going up, sleeping, doing hangama and all that. So it was creating a lot of nuisance. How long that structure was? This structure was for 3.5-4 years now. And no action was taken by the municipality itself? No. By municipality there was no action taken. So we had to keep complaining again and again. Okay. But ultimately the municipality only took action and they only cleared. After your complaint? Yes. Okay. So today the demolition has been taken? Yes, today demolition has taken place. Yes. So you said that anti-element... Anti-social, yes. Yes, but
how you all came to know that? We could see it every day, no? Did you made a police complaint regarding it? No, we did not make a police complaint. We were told to complain to the municipality. Okay. So we directly complained and we filed multiple letters which are on record. So that's how we got this thing. But we could see every night, every day, there are people who are not from Goa and these laborers, and they would go inside the building with alcohol, choro and all. Huh. And you could see people drinking in the building. In the night also you could see people going up. The stairs are open, right? The 3 floors. Yes. People would go up, people would drink here, there are a lot of bottles. You can still see, go behind, you see a lot of garbage there also. And there is the Nala also there. So that was also all ruined. So it was stinking every day. There were like these people who were sleeping here drunk. So all of these things were very bad. So it wasn't good for there are kids who are playing here around for their safety. So like small girls who are playing around and stuff. Even the people who stay in the building, state girls, they also complained. So there were multiple complaints that were filed against it. गोवा फॉरवर्ड पार्टीत हालींच प्रवेश घेतिल्लो आदलो सरपंच ॲडव्होकेट अमित सावंताक पार्टींतलो काडून उडयलो. अमित सावंत साबार जमीन घोटाळो प्रकरणांनी घुस्पल्ल्याची म्हायती मांद्रेच्या लोकांनी दिल्या उपरांत हो निर्णय घेतला अशी म्हायती गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो उत्तर गोंयचो अध्यक्ष दीपक कलांगूटकरान दिली. पळयात. गोंयांत सध्या जायती राजकीय वळणां पळोवपाक मेळटा. कोणाची आतांच पार्टीत एंट्री जाता जाल्यार फाल्यांच एक्झिट जाल्ले पळोवपाक मेळटा. गोवा फॉरवर्ड पार्टीन हालींच मांद्रेचो आदलो सरपंच अमित सावंताची पार्टीत एंट्री केल्ली. त्या उपरांत ताचे जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत लेगीत उमेदवारी जाहीर करपाचे आसले खंय. पूण मांद्रेच्या लोकांनी हालींच गोवा फॉरवर्ड पार्टीत प्रवेश केल्ल्या ॲडव्होकेट अमित सावंता आड जमीन घोटाळ्या संदर्भात साबार कागाळी केल्या उपरांत पार्टींतल्यान ताका काडून उडोवप करपाचें थारायिल्ल्याची म्हायती गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो उत्तर गोंयचो अध्यक्ष दीपक कळंगूटकारान दिली. तशेंच जे कोण सत्ताधाऱ्यांचे संबंध वाद निर्माण करपी प्रकरणांनी आसले ते आमी कशेच खपोवन घेवचे ना अशेंय ताणें मुखार सांगले. आज आमी एका निर्णय केलेला गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून मांद्रे मतदारसंघात तुम्ही पहिल्या फाटल्या काही दिवसापूर्वी आम्ही मांद्र्यातलो माजी सरपंच बाप ॲडव्होकेट अमित सावंत यांचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीन प्रवेश करून घेतलेलो. आज एक रिपोर्ट येयलो की वेगवेगळ्या स्तरांसून मांद्रे मतदारसंघांसून वेगवेगळ्या लोकांचे मेसेजीस कॉल येवपाक लागले की तुम्ही ज्या मनशाक घेतल्यात त्या मनशाचे लागेबंदे संबंध भूसंपदेशी त्याचे जमीन घोटाळ्याशी किंवा जमीन रूपांतराशी मोठे दाटगे संबंध असतात. अशाच मनशाशी ह्या व्यक्तीचे संबंध आणि हे संबंध आमकां मांद्रे गांव किंवा मांद्रे मतदारसंघ किंवा पेडणे तालुका हेका घातक ठरू शकतात. त्याच्यामुळे जेन्ना हो रिपोर्ट आम्ही पार्टी चिफांकडे पावयलो तेन्ना आम्ही अशा एका निर्णयाचेर येयले की एक तर ताका सस्पेंड करचो पार्टीनसून आणि आयज ती वेळ येयल्ली आसा. जिल्हा पंचायत निवडणुको तोंडार येयल्ल्यो आसा. ताका आमी उमेदवारूय म्हणून फुडें काडपाचो प्रयत्न केल्लो. पण आयज पार्टीचो निर्णय जाला की जे कोणाचे सत्ताधाऱ्यांशी संबंध जर असे इतले लागींचे दृढ असले आणि तेही साधारण कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण करपा सारखे स्पेशली जमनीच्या संबंधान जर असे कितें असले जाल्यार आमी ते टॉलरेट करचे ना. म्हणून पार्टी अध्यक्षांच्या विजय सरदेसाईंच्या आदेशानुसार हांव उत्तर गोवा अध्यक्ष दीपक कळंगूटकर हो निर्णय तुमच्या समोर मांडटा की ॲडव्होकेट अमित सावंत हेचो पक्षांसून सस्पेंड केलो वयता, गोवा फॉरवर्ड पार्टीतून सस्पेंड केलो वयता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जॉब स्कॅम प्रकरणातली दुबावीत पूजा नायकान मंत्र्याचें नांव घेतलां खरें, पूण तिणी नोकऱ्यां खातीर मंत्र्याक पयशे दिल्ल्याचो खंयच उल्लेख करूंक ना. पूण हेर 2 अधिकाऱ्यां कडेन नोकऱ्यां खातीर पयशांचो वेव्हार केल्ल्याचो तिणें आरोप केला. पूण तिच्या आरोपांत तथ्य आसा काय ना तें तपासून पळयतले आनी ताच्या उपरांतूच त्या दोनूय अधिकाऱ्यांक आफोवन चवकशे खातीर आपयतले म्हूण उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान सांगलें. फाटल्या 8 दिसां सावन कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचें प्रकरण परतून गाजपाक लागला. पुजान केल्ल्या दाव्या उपरांत सरकाराचेर चडाई करपा खातीर विरोधकांच्या हातीन आयतेच कोलीत सापडला. पुजान नांव घेतिल्ल्या त्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो म्हूण विरोधकांनी जोर धरला. पुजान नांव घेतला पूण नोकऱ्यां खातीर ताचे कडेन पयशांचो वेव्हार जावंक नाशिल्ल्याचें पुजान सांगलां अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता सांगता. दुसरे वटेन हेर 2 अधिकाऱ्यांची नांवां तिणें घेतल्यात. तशेंच तांचे कडेन पयशांचो वेव्हार जाल्ल्याचोय आरोप तिणें केला. अशें आसले तरी तिच्या आरोपांत तथ्य आसा की ना
ते तपासून पळयतले आनी तथ्य दिसून आयले जाल्यारूच त्या अधिकाऱ्यांक चौकशी खातीर आफयतले म्हूण SP राहुल गुप्तान सांगले. Matter which is going on 9th November 2025, there was a video which was circulating on social media wherein Pooja Naik had made a statement that there was a scam, a job scam in which large sum of money transaction took place, 17 crores 68 lakhs between 2019 to 2022, and there were two government officials which were involved. So हमने इसका पूरा बैकग्राउंड हमने पहले देखा इस एलिगेशंस का. तो बैकग्राउंड ये है कि पूजा नायक 5 केसेस में पहले इन्वॉल्व रही है और उन 5 केसेस में अरेस्ट भी हुआ और 21 नवंबर 2024 को शी वॉज रिलीज फ्रॉम बेल. अप्रॉक्सीमेटली 1 year ago शी वॉज रिलीज ऑन बेल. उसमें से 3 केस ऑलरेडी चार्जशीट भी हो चुके हैं, 2 केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उनके केसेस में हमने रिकॉर्ड एग्जामिन किया तो उसमें कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट फंक्शनरीज के अगेंस्ट. फिर भी क्राइम ब्रांच ने इस पर इंक्वायरी शुरू की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर 173(3) BNSS, जिसमें हमको 14 दिन का टाइम होता है इंक्वायरी करने का. तो एलिगेशन जो उन्होंने दिया है उसको हमने रिकॉर्ड किया. स्टेटमेंट संडे को उनको बुलाया गया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और उसके जो कंटेंट हैं उसको हमने डीपली थरोली एग्जामिन करने की कोशिश की. उसमें उन्होंने फिर से स्टेटमेंट में जो क्राइम ब्रांच को दिया उसमें 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स का नाम लिया और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि कैसे ये ट्रांजैक्शंस होते थे, कितने कैंडिडेट्स इन्वॉल्व थे. पुजान जे दावे केल्यात तातूंतले कांय दावे सामकेच चुकीचे आसा. कांय दाव्यांची सत्यता तपासून पळयली पूण तातूंत कांय तथ्य नाशिल्ल्याचे दिसून आयले. अशें आसले तरी तिणें केल्ले आरोप गंभीर आसा. ताका लागून भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेच्या कलम 173 खाला आमी तिच्या आरोपांची सत्यता तपासून पळयतले म्हूण राहुल गुप्ता सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. मैं कह रहा हूँ कि हमारा इंक्वायरी अभी चालू है. अभी क्या हो रहा है कि सब अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं. तो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दी है कि अभी मैटर स्टिल इन इंक्वायरी है. 14 दिन का टाइम हमको दिया गया, अभी 4 ही दिन हुए. सर लास्ट ईयर का जो लास्ट ईयर इन लोगों का नाम था लास्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड कोई नाम नहीं, कोई नहीं, कोई भी एक ऑन रिकॉर्ड किसी का भी नाम. सर लास्ट ईयर सीएम ने जो इंस्ट्रक्ट दिया है सबका पैसा वापस मिलेगा, तो पुलिस ने 1 साल में क्या किया इसके ऊपर? उसमें रिकवरी किया है पुलिस ने इस पे एसेट्स का और उसके जो भी प्रॉपर्टीज थी, तो उसको हम कोर्ट के थ्रू प्रोसेस में है वो सारी चीज़ें. कितना तो सर ये 70 CR का मामला है, ये जो पैसा है वो कहाँ तक गया है? तो पूजा के वहाँ पे ही है या आगे? अभी उन्होंने अभी बताना शुरू किया है कि मैंने इस ऑफिसर को इस ऑफिसर ने मुझसे इतने जॉब्स का प्रॉमिस करके पैसा लिया, तो वो देखते हैं उनको एग्जामिन करेंगे. बट लास्ट ईयर पुलिस ने जो एग्जामिन किया था उसमें ये चीज़ें नहीं आई क्या? ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं आया. सर रिकवरी का अमाउंट क्या है? रिकवरी का अमाउंट तो किस चीज़ का? रिकवर अपने सारे जो हमारे पास, मैं आपको समेशन करके दे दूँ. सर फ्लैट किसका है जहाँ पे वो जाके पैसे वो नाम फिर से मैं ऐसे किसी का रिवील करना ठीक नहीं रहेगा. तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जितना ज़रूरत थी पहले इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट हुआ है. अगर कोई फर्दर कुछ बोलना चाहता है तो मतलब जो जैसे ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, अभी ऑलरेडी कोर्ट में चला गया वो मैटर, तो अभी उसमें तो हमारा कुछ होगा नहीं. सर ऑफिसर का नाम के हिसाब से उसी एक फ्लैट में पूरा ट्रांजैक्शन हुआ था या फिर इन्होंने ऐसा बोला कि इस फ्लैट में मैं जाती. एक ही फ्लैट का नाम लिया था. अभी एक ही का लिया है अभी तक 3 बार में, तो उसमें हमने वेरीफाई किया है. और गवर्नमेंट सेक्रेटरी का नाम भी लिया था. गवर्नमेंट ऑफिस में भी कुछ मेंशन किया था, उसका भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिस से ऐसा कोई मेंशन किया. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मंत्री सुधीर ढवळीकर, IAS अधिकारी निखिल देसाय आणि PWD खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकर वांटेकार आशिल्ल्याची लोकांमदी चर्चा सुरू आसा असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या तिनूय नांवां स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी पाटकरान केल्या. सदांच माजराक खंय दोळे धापून दूध पिल्लेले दिसता की जगाक कळना. आतां जेन्ना पूजा नायकान जो स्टेटमेंट दिला आणि एका मिडिया चॅनलान तो बायटूय घातलो, त्या दिसासून एक एलेज नांवां येता की हातून लोक सगळे गोंयचे आतां उलोवपा लागल्या की सद्याचो कॅबिनेट मंत्री सुधीर ढवळीकर हो तातूंत आसा, दुसरो निखिल देसाय IAS ऑफिसर हो तातूंत आसा, आणि तिसरो ती PC जी म्हणटा ती उत्तम पार्सेकर हे आसा म्हणून अशें सगळे गोंयचे लोक उलोवपा लागल्या. सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्री
डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्पश्ट करचे गोंयकारांक, बाबा हे तुजो मंत्री आसा काय ना, हे ऑफिसर तातूंत इन्वॉल्व आशिल्ले काय ना, म्हाका दिसता लपवा लपवी कित्याक चल्ले, क्लियर करून उडोवचे वन्स एंड फॉर ऑल. कित्याक तो आतां मंत्री सांगता की तो चॅनलाक म्हणटा विकतो घेतलो, म्हणजे जेन्ना तुमच्या फावरान न्यूज मारतले तेन्ना तुमी चॅनलाचे जय जयकार करतले. आणि जेन्ना खंयचो जर्नलिस्ट किंवा खंयचो मिडिया हाऊस जर तर सत्य भायर हाडपाक लागलो जाल्यार तुमी ताका करप आनी ताका विकतो घेतला म्हणटले. आय थिंक दिस हॅज टू स्टॉप. रियलिटी हॅज टू कम आउट इन पब्लीक. आणि आज तो SP आतां थंय बायट दिता. अरे येदी व्हडली मॅटर, तातूंत एक IAS ऑफिसर इन्वॉल्व, तातूंत प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर इन्वॉल्व, तातूंत एक मंत्र्याचें नाव येता भायर, एलेज्ड तांचेर करप्शनाचे चार्जीस, आणि एक SP केडराच्या रँकाच्या मनशाक बायट दिवपाक लायता. वेर इज द DGP? ऑक्टोबर म्हयन्यांत डोंगरे आनी नावेले सरपळी हिसकावन व्हेल्ल्या प्रकरणा वयल्यान 2 खाप्या चोरांक बेळगांव अटक जाली. हे दोगूय चोर मूळ हुबळीचे. मडगांव आनी बेळगांव पुलिसांनी मेळून ही कारवाय केल्या. मडगांव पुलिसांनी दिल्ल्या CCTV आनी तांत्रीक पुराव्याच्या आदाराचेर चोरिल्ली सरपळी लेगीत संबंधितांक परती केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. मजगतीं ह्या दोगूय चोरांक आयज शुक्रारा गोंयांत हाडपाचें आसा. ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात मडगांव पोलीस स्टेशनाच्या जुडिशियना भितर 2 चेन स्नॅचिंगाच्यो केसी नोंद जाल्यो. आनीक मडगांव पुलिसां भितर ह्यो दोनूय केसी ज्यो आसात त्यो तांणी येवन म्हणजे कोण विक्टीम आसा तांणी येवन ह्यो नोंद केल्यो. ताजे नंतर मडगांव पुलिसांनी हाजो तपास चालू केलो. वेगवेगळे टेक्निकल सर्वेलन्साचे आदार घेतले. CCTV फुटेज ज्या जाग्यार जाल्ली ही एक घडणूक आशिल्ली ती डोंगरे नावेली हांगा जाल्ली. आनीक थंयच्यान सगळ्यो CCTV फुटेजीस म्हणजे त्या लायनीन सगळ्यो चॅक केल्यो. आनीक एक टीम फॉर्म केली आनी हाजो तपास चालू करपाक केलो. त्याच बरोबर तांकां अशें दिसून आयलें की हे चोर जे आसात हे भायल्या राज्याक गेल्ले आसात. आनीक ताजे नंतर तांणी रोखडोच बेळगांव आनीक बाकीची जी बॉर्डरींग स्टेटाची पुलीस स्टेशनां आसा थंय संपर्क सादलो. तांकां हांचें लोकेशन जें आसा हें बेळगांव कळून आयलें आनी काल तांकां बेळगांव पुलिसांनी ह्या दोगांयकूय धरिल्ले आसात. तांचे कडल्यान जी गोल्ड चेन आसा ती रिकवर जाल्ली आसा. हें एक जॉयंट ऑपरेशन आशिल्लें. मडगांव आनी बेळगांव पुलिसांनी केल्लें जॉयंट ऑपरेशन आशिल्लें. मेन म्हणजे जी टेक्निकल जितलो हें जाय आशिल्लो सर्वेलन्स बाकीचे एविडन्सीस ते मडगांव पुलिसांनी तांकां बेळगांव पुलिसांक दिले आनी ताजे नंतर तांकां तांणी लोकेट केले आनी हांकां दोगांयकूय धरिल्ले आसात. तांचे कडल्यान ह्यो ज्यो चेनी चोरिल्ल्यो आसा वो स्टोलन प्रॉपर्टी आसा ती पुलिसांनी रिकवर केल्ली आसा. आनी हांची नांवां आसात अमन रावत 22 वर्सां आनी नागराज हरण शिकारी 19. हे दोगूय जे जाण आसात हे सद्या हुबळी हांगा रावपी आनीक थंयच्यान हे चोरयेचे म्हणजे हे थंय रावताले आनी ताजे नंतर वेगवेगळी स्टेटींनी वचून हे अशें चोरताले. हे हांच्या आनीकूय प्रकरणाक खुबश्या प्रकरणाक आसपाचो शक्यता आसा. बेळगांव पुलीस सद्याक हाजी सगळी चवकशी तांचे कडल्यान कितें आसा म्हायती आसा कारण तांचेर अशें कळून येता की बेळगांवाकय बी तांचेर केसी रजिस्टर आसात ऑलरेडी. म्हणजे हांचो आस्पाव बेळगांवच्या चोरयेच्या केसींनी बी आशिल्लो. आतां मडगांव पुलिसाची टीम ट्रान्झीट रिमांड घेवन थंय गेल्ली आसा आनी तांकां फाल्यां आज सांजेर नाल्यार फाल्यां सकाळीं म्हणल्यार गोंयांत हाडटले आनी तांचे कडल्यान मुखाली जी चवकशी आसा ती जातली. पूण एक फर्स्ट टायम बरें यश मडगांव पुलिसांक आयिल्लें आसा की चेन स्नॅचिंगाची असली केस ही सॉल्व केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करतां. ह्या आशिल्लें लंच टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. नमस्कार.